नमस्कार. गुढी जैताची सण उमेदीचं वरिष्ठांक पयस करून वेगोया नवी सुरवात समिस्तांक संवसार पाडव्याची परबी भेटेत हांव दिप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. मोगोक युती करपाची ना जाल्यार तांकां वाट मेकळी सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. प्रियोळ मतदारसंघाविशीं केले महत्वाचे स्टेटमेंट. सुदीन म्हणटा मुख्यमंत्र्याक उलोवचेच पडटा खंय. होळे वखदा विरोधी पंगडान पत्रादेवी चेकपोस्टा लागीं धाड घालून 25 लाखांचो ड्रग्स केलो जप्त. कुडाळ सिंधुदुर्गाच्या परवेज अली खानाक अटक. सनबर्नाच्या माध्यमांतल्यान सरकारी तिजोरीत 3,95 लाखांची येणावळ. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेंची माहिती. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान विचारिल्लो प्रश्न. दिवचलच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारात नळांक खोदूळ उदक. उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळोवन लेगीत घेनात कानामनार. थळाव्यांची कागाळ. महाराष्ट्र औरंगाबादांतल्यान मांसांची तस्करी करपी ट्रक मोल्यात धरलो. सुमार 60 टन गोमांस केले जप्त. आणि गोंयभर संवसार पाडवो व्हडा उमेदीन गुढी उबारून गोंयकारांनी एकामेकांक दिली नव्या वर्साची परबी. आता खबरो विस्तारान. मोगो पक्षाक भाजपा कडेन युती करपाची ना जाल्यार तांकां तांची वाट मेकळी आसा. आमी प्रियोळ मतदारसंघ खंयचेच परिस्थितीत सोडचे ना म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो. प्रियोळान जाल्ल्या भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यान हे स्टेटमेंट केलां. ताजेर मोगोपा फुडारी सुदीन ढवळीकरान मवाळ भुमिका घेत मुख्यमंत्र्यांक कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर तशें उलोवचें पडटा म्हणून प्रतिक्रिया दिल्या. शेनवारा प्रियोळ मतदारसंघात भाजप कार्यकर्त्यांचो मेळावो जालो. ह्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे तशेंच हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. ह्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यान भाजप मोगो युती विशीं म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां. मोगोक भाजपा वांगडा युती करपाची ना जाल्यार तांकां वाट मेकळी आसा. प्रियोळ मतदारसंघ आमी खंयचेच परिस्थितीत सोडचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलां. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत प्रियोळात कमळूच फुलतले असोय दावो तांणी केलो. फटाशो मारपी खूब जाण येतले, लोकांक भुलोवपी खूब जाण येतले, दुफळी निर्माण करपी खूब जाण आसतले. कार्यकर्तो सतर्क आसपाची गरज आसा. चड उशीर उरूंक ना. तुमी म्हणटले 2 वर्सां उरल्या. जानेवारी सुरू जालो, मार्च आयलो. आता परत आसा असो म्हाका दिसता जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन नोव्हेंबरान लागता. आतां तो न्यूज पळयतालो डिसेंबरान लागता. डिसेंबरान जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन जाता. तेज्या उपरांत तुमकां म्युन्सिपाल्टी ना. मार्चान परत म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन आनी तेज्या उपरांत ढोल वाजतलो रोखडोच फुडल्या इलेक्शनाचो. आनी अशें जालें काय मागीर खूब जाण भाशींग मारून तयार जातले. म्हणून हांवें पयलींच सांगलां युतीची मान्य ना जाल्यार आतांच तिकेट काडात म्हणून. कितें तें आतां सांगात. हांव ठामपणे सांगता प्रियोळ मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेच उरतलो. कोणी खंयसरूच आमी मात्तूय कॉम्प्रमायज ना. काडीचेय कॉम्प्रमायज ना. आनी आसत जाल्यार रावात, ना जाल्यार चलात हेंय सांगता आसतना हांव कोणाक भिना. कारण सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आसा. डबल इंजिन सरकार आसा. मोदीजी वयर आसा. ह्या देशाच्या विकासाक आनी राज्याच्या विकासाक आयज पर्यंत जर निधी कोणी दिला आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात दिला. आनी म्हणून आमी ताट मानेन सांगता आमी कोणाचें चोरूंक ना आनी कोणाची फटिंगपणाय करूंक ना. राज्याच्या विकासा खातीर कामां केल्या. जावं ती मनोहरभाईच्या कार्यकाळांतल्यान ती आतापर्यंत आनी मोठ्या अभिमानान सांगता आमी. आनी ताका लागून कार्यकर्त्या कडेन तोच स्वाभिमान आसपाक जाय. कार्यकर्त्यांनी तितक्याच पोट तिडकीन वचपाक जाय. मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटा उपरांत प्रियोळचो आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडे उत्साहीत जाला. मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटात खंय 10 हतयांचे बळ आशिल्ल्याचे ताणें उलोवन दाखयला. गोविंदाच्या कोतान भाजपाक खंयच्याच पक्षाची गरज ना. निराशजनक अशें एक वातावरण प्रियोळ मतदारसंघान आशिल्लें. वातावरण म्हजें कांय ना. हांव कोणाक भिना. कारण हांव सगळ्याच चॅलेंजीस हांव एक्सेप्ट करता. पूण कार्यकर्त्याक जर समजुपाक जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो कालचो हो स्टेटमेंट जो आसा तो एक 10 हत्तीचें आंगान बळगें भरपा सारकें आसा. आनी देखूनच हांव कार्यकर्त्यांच्या वतीन आदरणीय गोयचे मुख्यमंत्र्याचे खूप मनापासून आभार व्यक्त करता. जो संदेश गोयचे मुख्यमंत्र्यान दिल्लो आसा
तो संदेशाचें तंतोतंत काटेकोर पर्यंत पालन जावपाक जाय ह्यावूय मताचो हांवूय आसा आनी हांव वारंवार ज्या वेळाचेर 2017 आसूं 2022 आसूं आमी आमचें मत आमची विचार आनी आमची प्रतिक्रिया पावलो पावला पक्षश्रेष्ठी जी आसात ती मागीर राज्य पातळीचेर आसूनी किंवा केंद्र पातळीचेर आसूनी ती आमी मांडिल्ली आसात। आमी आज 8 वर्सां गोंयकारां खातीर कामां करून दाखयलेले आसात आनी गोंयकारांचे सेवक ह्या नात्यान आमी काम करता आसतनाच मोठी उमेद दिसता की गोंया खातीर एक बरे तरेचें सुशासन आनी प्रशासन दिवचें आनी म्हाका दिसता त्याच अनुशंगान गोंयचे मुख्यमंत्र्यान काल जो स्टेटमेंट केल्लो आसा त्या स्टेटमेंट कार्यकर्त्यां खातीर खूब महत्वाचो आशिल्लो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो स्टेटमेंट जाल्लो आसा। दुसरे वटेन मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटा उपरांत मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान सावध भुमिका घेतल्या। सुदीन म्हणटा कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहीत करपा खातीर मुख्यमंत्र्याक खंय अशें उलोवचेच पडटा। आयकात सुदिनाचें म्हणणें। हांवें काल वाचला मुख्यमंत्री सारके उलयले कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दितलो आनी मुख्यमंत्र्याकूय उलोवचें पडटा। ही सगळें ज्या तरेन हें सगळें घडलां हें सगळें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह आनी ताचे फाटल्यान व्हेरी इम्पॉर्टंट एक आजचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस अशे तिगांनी मेळून त्या वेळार ठरयलें। आज पसून हांव सगळ्यांक मना पसून हांगा मानता कारण हे काम प्रायम मिनिस्टर मोदीन केलां तेणे कोणूच करूं ना। 370 आर्टिकल त्यानंतर बाकीचे कुंभमेळा हे सगळे गोष्टी पळयले नंतर आजच्या दिसा आमी हिंदू सगळे एकत्रीत जावन काम करपाची आवश्यकता आसा आनी तें काम आमी मुखार व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता। अंडर द लिडरशीप आनी आमचे बाकीचे नड्डा तांचे भितर कितें डिस्कशन जालां हेंय म्हाका खबर ना। ज्या दिसा माननीय पंतप्रधान होम मिनिस्टर आनी बाब नड्डा आनी फडणवीस आपूण कितें सांगतले ताजेर म्हाका विश्वास आसतलो आनी तें कर्तव्य आनी त्या कर्तव्याक जाण दवरून हांव मुखार। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोळेवखदा विरोधी पंगडान पत्रादेवी चेकपोस्टा लागीं धाड घालून सुमार 25,10,000 ड्रग्स जप्त केला। या प्रकरणात NNCन कुडाळ सिंधुदुर्गाच्या परवेज अली खान या दादल्याक अटक केल्या। ताचे कडल्यान 208 ग्राम एक्स्टसी पावडर आणि 43 एक्स्टसी गुळयो जप्त केल्या। गोंय पुलिसाच्या अँटी नार्कोटिक सेलान पत्रादेवी हांगा परत एकदा अँटी नार्कोटिक रेड मारलेली आसा आनी ही जी रेड आसा ती रेड पत्रादेवी चेक पोस्टाच्या मातशे आयल्यान म्हणजे गोंय राज्यानूच भितर पडलेली आसा आनी ह्या रेडीन कुडाळ सिंधुदुर्गांचो प्रवेज अली खान हो 30 वर्सांचो भुरगो हितून सापडलेलो आसा। हेजे कडेन 208 ग्राम एक्स्टसी पावडर मेळ्ळेलो आसा आनी त्याच बरोबर 43 हायली पोटेन्शियल म्हणटा तश्यो एक्स्टसी टॅबलेट्स तेजे कडल्यान जप्त केल्ले आसात। हेची जी टोटल इंटरनॅशनल मार्केटान रेट आसा ती अराउंड 25,10,000 रुपीज सुमार हेची इंटरनॅशनल मार्केटान रेट आसा। सो आयची ही महत्वाची अपडेट जी पत्रादेवी अँटी नार्कोटिक सेलान ही आयज रेड मारलेली आसा आनी आमी पळयतात गोंयभर ह्या दिसांनी आमकां खुबश्यो अश्यो अँटी नार्कोटिक सेलाचे म्हणत किंवा बाकीचे क्रायम ब्रांचीचे ज्यो ड्रग्सांचे रेट्स असतात त्यो आमकां दिश्टी पडटात। सो तितूंतली आयची ही महत्वाची बातमी अँटी नार्कोटिक सेलाक हांगा एक रेड मारून मोठे यश मेळ्ळेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून। सनबर्नाच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 3 वर्सांत सरकारी तिजोरेंत 3,95 लाख रुपयांची येणावळ आयली। कोरोनाक लागून 2020-21 अशी 2 वर्सां सनबर्न महोत्सव जालो ना, पूण उपरांत 2022 ते 2024 मजगती गोंयांत सनबर्न महोत्सव जालो। पळयात पुराय बातमी। सनबर्नाच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 3 वर्सांत सरकारी तिजोरेंत 3,95 लाख रुपयांची येणावळ आयली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली। सनबर्न महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 5 वर्सांत कितली येणावळ आयली काय म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक विधानसभेत अतारांकीत प्रस्न विचारिल्लो। ताका पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन लेखी जाप दिल्या। कोरोना काळात 2020 आणि 21 वर्सां सनबर्न महोत्सव जावपाक शकलो ना,
उपरांत 2022 ते 24 मजगती जाल्ल्या सनबर्न महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान सरकारी तिजोरेंत सुमार 4 कोटी रुपयांची भर पडिल्ल्याचे तातूंत म्हटलां. प्रत्येक वर्साक गोंयान आमी पळयतात की सनबर्नाक खुबसो असो विरोध जाता आनी 2024 म्हणजे फाटल्या वर्साक सुद्दां आमी खूब कडेन अशें पळयलें की चडशा पंचायतींनी अशी रेझोल्युशन घेतलेली की आमच्या गांवांत सनबर्न नाका म्हणून. मागीर सनबर्न कसो करून एकदाचो धारगळीत जालो जाल्यार ह्याच फाटभुंयेचेर जेन्ना ह्या वर्साचे बजेट सेशन जालें असेंब्ली सेशनान युरी आलेमाव जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा तेणी जो टुरिझम मिनिस्टर आसा ताका काही प्रश्न घातलेले. त्या प्रश्नान तेणी विचारलेले की सनबर्नाक लागून फाटली 5 वर्सांक जी येणावळ सरकाराक येयल्या ती येणावळ कितली ती दाखोवची म्हणून. आनी ह्या प्रश्नाची जेन्ना सरकारान टुरिझम डिपार्टमेंटा कडल्यान जेन्ना ताका जाप मेळ्ळ्या ती जाप अशी आसा 2020 ते 2021 ही जी 2 वर्सां आसात ह्या 2 वर्सांक सनबर्न गोंयान जावना. आनी तशेंच 2022 ह्या वर्सा अंजुना वागातूर हांगा सनबर्न जाल्लो आनी ह्या सनबर्नाक जी येणावळ आसा ती 1 कोटी 10 लाख टुरिझम डिपार्टमेंटाक येयल्ली आसा. आनी तेंची जी टोटल ऑडियन्स कितली आसात ती तेंचे कडेन आंकडो ना. त्या वर्साची जी ऑडियन्स कितली येयल्ली काय म्हणून विचारल्यार तेंचे कडेन सरकारा कडेन तेचो आंकडो ना अशें सांगलेलें आसा. आनी तशेंच समज 23 पळोवपाक गेले जाल्यार 23 अंजुना वागातूर हांगा जाल्लो आनी हांगा 1 कोटी 75 लाखाची येणावळ सरकाराक येयल्ली आसा. आनी तशेंच तेंचे कडेन जी कितलो ऑडियन्स येयल्लो कितली टिकेटी खपल्यात हो जेन्ना डेटा विचारलो तेन्ना तो बी आंकडो तेंचे कडेन सरकारा कडेन ना. तशेंच फाटल्या वर्सा 2024 धारगाळे पेडणे हांगा सनबर्न जाल्लो आनी ह्या सनबर्नाक 1 कोटी 10 लाख येणावळ सरकाराक येयल्ली आसा. जशें आमी पळयलें फाटले 3 वर्सांचे पळोवपाक गेले जाल्यार 2023 पेक्षा परत 2024 जी येणावळ आंकडो आसा तो कमी जाल्लो आसा. आनी तशेंच जे टिकेट कितली खोपल्यात हे जेन्ना विचारलें किंवा ऑडियन्स कितल्या प्रमाणान येयल्ले हे जेन्ना विचारलें जाल्यार हेचो जो आंकडो आसा तो सरकारा कडेन ना. हितून भितर आनी एक प्रश्न आशिल्लो की गोंयचे जे म्युझिशियन आसात तांकां सनबर्नान प्लॅटफॉर्म दिला काय म्हणून. जाल्यार तेजें उत्तर दितना सरकारान अशें सांगलेलें आसा की जे गोंयचे म्युझिशियन आसात तांकां प्लॅटफॉर्म दियात अशें आमी सनबर्नाक सांगलेलें म्हणून. सो हेचेर सुद्दां प्रश्न येता की खरेंच थंय गोंयचे जे म्युझिशियन आसात तांकां तो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा काय ना तो. सो हे आशिल्ले जे सनबर्न जे फाटली 5 वर्सां जातात ते फाटली 5 वर्सांत कितले येणावळ गव्हर्मेंटाक येयल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. दिवचलच्या हावसिंग बोर्ड वाठारांत नळांक खोदूळ उदकाची पुरवण जाता देखून लोकांचे हाल जाल्यात. फाटल्या 4 दिसांच्यान ही समस्या आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या. दिवचलच्या हावसिंग बोर्ड वाठारांत नळांक खदूळ उदक कशें येता तें कळपाक मार्ग ना. हे विशीं उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळोवन लेगीत ते काना मनार घेनात अशी कागाळ आसा. मजगती हावसिंग बोर्ड वाठारांत नवीन पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा. ताका लागून ही समस्या निर्माण जाल्या आसूये असो अदमास आसा. ते दीस खडूळ उदक येवपाक लागले. आमी कंप्लेंट केली तर कंप्लेंट केल्या उपरांत ते सांगपाक लागले खंय तरी तेंचें काम चलता खंय तरी तेंचें ब्रेक डावन जालें. हो प्रॉब्लेम आमचो न्ही ब्रेक डावन जालें तें. कारण कित्याक हें म्हणपाचें येता कारण आमी जेन्ना बिलां भरता काय तेन्ना ते तशें विचार करिना बाबा कस्टमर बिलां भरता तेंचो कितें प्रॉब्लेम आसूं शकता हो लागना. तशें आमकां आतां खदूळ आनी आमकां दुसरी गोश्ट सगळ्यात म्हत्वाची म्हणजे आमकां दुसरो उदकाचो सोर्स ना. आमकां बाबा हांगा बांय आसा बांयचे बाबा उदक येता किंवा टँकरान बाबा भरपाचें आसा तशें ना. आमकां ह्या सगळ्या 12 फ्लॅटांक मेळून एक कनेक्शन आसा आनी ते हांगा आमी हो टाकयो बसयल्या प्रत्येक म्हणजे 5-5 10 हजाराच्यो काय. आनी त्यो जर खदूळ उदक येयलें तर हें 10,000 लिटर उदक आमकां बिलां भरून सुद्दां सगळें वेस्टेज घालोवचें पडटलें. हें आतां नुकसान कोणाचें जालें. कितले दीस जाले खदूळ येता कितले दीस जाले खदूळ उदक 4 दीस जाले. तुम्ही वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक कळोवंक बिना कळयलें हांवें काकोडे म्हणून येई आसा तांकां आमी फोन केलो. आतां लेखी तक्रार मात कायदेशीर दिवंक ना. तेंचें म्हणणें कितें. तेंचें म्हणणें ना काम चालू आसा आनी आमी चवकशी करता इतकेंच सांगता ते. फुडल्या वाड्याकूय सबंद तशें जाता आसतलें तें आतां खबर ना. आतां कितें आसा एकूच कनेक्शन ना सेम आमचें हें एकूच कनेक्शन. गुरू दांडेकर म्हणून होता त्यांनी सुद्दां व्हॉट्सअप ग्रुपाचेर उदक घातलेलें. ते तुरटी फिरयल्या उपरांत सकयल सगळो चिखल सगळो सकयल बसलेलो आनी नितळ उदक जाल्लें. पण तांकां सुद्दां तसोच प्रॉब्लेम जाता खदूळच उदक येता. दुसरी गोश्ट काही ठिकाणी काल दनपारच्यान उदकच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
महाराष्ट्र औरंगाबादांतल्यान कंटेनरांतल्यान बेकायदेशीरपणान मांसाची तस्करी करपी ट्रक मोल्या चेकपोस्टाचेर धरलो. कंटेनरांत सुमार 60 टन गोमांस आशिल्ल्याचें राजीव झा हांणी सांगलें. आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वापस से यूपी पासिंग स्पेशली यूपी पासिंग गाडी फुल भरलेली आसा बिफाची आणि पोलिसांक हांगासर पेपर्स विचारल्यार पोलीस आर सेईंग दॅट वेट लेट द एनिमल हजबंड्री येवं आनी कोण डायरेक्टरी येवं ते सगळे पळोवन चेक करतले पळय. वी वॉन्ट टू व्हेरीफाय दीस व्हेकल. ही यूपींतल्यान हांगासर यूपीन गोमांस अलाउड ना हे म्हणटा महाराष्ट्र औरंगाबादा कडल्यान ही गाडी घेवन येयल्या औरंगाबादा कडल्यान. सो औरंगाबाद सुद्धा महाराष्ट्रान सुद्धा गौ माताक राज्य माता म्हणून दर्जा दिल्ले आसा एकनाथ शिंदेजीन. आणि तरी हांगासर सपोज औरंगाबादल्यान बीफ येता जाल्यार तेजे पेपर चेक करपाचे आणि पेपर व्हेरीफाय करपाचें काम आमचें आसूंक जाय. सो त्या खातीर हांव तुमकां हे लायव्ह हांव ह्या खातीर वयता बिकॉज पोलीस मे चेंज देअर स्टेटमेंट. पोलीस मागीर आपले स्टेटमेंट चेंज करूंक सोदता. त्या खातीर आमकां ती स्टेटमेंट नाका. त्या खातीर आमकां ही गाडी आमी कशी सोडची ना जो पर्यंत फूल पेपर आमकां दाखयना. मंगल विजयाचे प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारीत गोंयभर संवसार पाडवो व्हडा उमेदीन मनयलो. सकाळ फुडें न्हावन धुवन सोबीत रांगोळी काडून जायते कडेन लोकांनी आपल्या आंगणात गुडी उबारली. विजयाचे तशेंच सुख आनी समृद्धीचे प्रतीक आशिल्ले गुडयेची पुजा करून लोकांनी संवसार पाडवो मनयलो. पळोवया गोंयभरच्या गुडी पाडव्याची खिणचित्रां. गुढीपाडव्याच्यो सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. आयज संस्कृती सेवा प्रतिष्ठान तसेच भारत माता की जय कुडचडे विभागातर्फे पयलीं सातेरी देवळान सगळे हिंदू एकत्रित आयले आणि एकत्रित येवन गुढी उबारून थंयच्यान सबंद बाजार वाठारांतल्यान एक प्रभात फेरी काडली. प्रभात फेरीक श्री राम नाम जप हेजो जयघोश करीत सबंद बाजारांतल्यान फिरत ही प्रभात फेरी परत एकदा सातेरी मंदिरा कडेन आयली. सातेरी मंदिरा कडेन गुढीचे विधिवत पूजन तसेच पंचांगाचे पूजन आणि पंचांग वाचन जालें. सगळ्यांचो ह्या कार्यक्रमाक भरघोस असो प्रतिसाद लाभलो. नमस्कार. नवीन वर्षाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. हे नवीन वर्ष सगळ्याक सुखात समृद्धीचे आणि भरभराटीचे जावो अशें परमेश्वराकडे प्रार्थना करता. दरवर्षाप्रमाणे यंदा ही संस्कृती सेवा प्रतिष्ठानाच्या वतीन भव्य मिरवणुकीचे आयोजन केले गेले. दरवर्षी गेली 25 वर्सां नववर्ष स्वागत सोहळो आम्ही कुडचड्या जे सातेरी मंदिर आसा सर्वोदय हायस्कुला कडेन थंय हो साजरे करतात. त्याचप्रमाणे आयजय बी आम्ही हो स्वागत सोहळो मोठ्या उमेदीन साजरो केला. सकाळी 5:30 वाजता एक आम्ही प्रभात फेरी काढली. जयराम श्रीराम जय जयराम हो नामघोष करीत तसेच टाळ मृदंगाच्या गडगडाटान ही आम्ही प्रभात फेरी काडिल्ली. प्रभात फेरीक उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आमकां भाविकांनी दिल्लो. जवळजवळ 200-250 भाविक ह्या रॅली भितर सहभागी जाल्ले.
वर्षाचा नववर्षाच्या खूप शुभेच्छा देतो. हे नवीन वर्ष सर्वांना सुखाचं समृद्धीचं आणि भरभराटीचं प्लस आरोग्याची यावं. या नववर्ष समिती किंवा आपण नववर्ष बनवतो त्याचा उद्देश एवढाच की आपलं जे भारतीय नववर्ष आहे ते चैत्र वर्षामध्ये सुरू होणार हे नवीन युगाला समजावं आणि या नवीन युगाला आपली संस्कृती समजावं यासाठी आहे आणि यासाठीच हा अभ्यास आहे, यासाठी हा प्रयत्न आहे. परवरी उड्डाण पुलाक लागून देव खापरेश्वराचे देऊळ हालयले. आयतारा संवसार पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तार देव खापरेश्वराचे नवे देऊळ बांदपा खातीर बुन्यादी फातर घालो. परवरीच्या हुंडाय शोरुमा मुखार हे नवे देऊळ बांदतले. सोमारच्यान देवस्थान बांदपाच्या कामाक सुरवात जातली. सगळ्यांक एक पयलीं म्हणटा ती गुढीपाडव्याची हार्दिक शुभेच्छा. आयज बरो दीस आसा गुढीपाडव्याचो आनी जशें आमी फाटल्या फावटी उलयल्ले की आमी हांगासर जो आमी सर्वे बीन केल्लो गव्हर्मेंटान प्लॉट दिता म्हटलेलो आमकां खापरेश्वर देवस्थानाक कितें. सो आयज आमकां बरो दीस आमी पळोवन मुहूर्त पळोवन आयज भुमिपूजन केलां. आमी वडूय लायिल्लो आसा आमचो. भुमिपूजन जालां आनी भुमिपूजन जालां ते आमच्या खापरेश्वर देवस्थानाचे, आमचे राष्ट्रोळीचे आनी आमचे ब्राह्मणेश्वराचे. सो फाल्यांच्यान आतां आमकां कांय प्रॉब्लम ना. सगळे फाल्यांच्यान फूल फ्लॅश काम चालू जातलें इतलेंच सांगपाक सोदता. आयज भुमिपूजन जालां, बऱ्या भशेन जालें. थँक्यू. आयतारा वारकाची ग्रामसभा वारका येवपी प्रस्तावित महामार्ग आनी कोयराच्या विशया वयल्यान बरीच तापली. आमी वारका प्रस्तावित महामार्ग कसोच येवपाक दिवचे नात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच वारका दर्यावेळेर आशिल्ल्यो बेकायदेशीर इमारती आनी वाडपी कोयराचे समस्ये विशीं एक खासा ग्रामसभा घेतले अशें थळावे पंच वांगड्यांनी स्पश्ट केलां. कितें इन्स्टॉल करून दिवपाक तुमच्या विलेजी अशें लोकांनी मागलें आनी आमी बी सापोर्ट बदल आनी हे एकूच प्रॉब्लेम सॉल्व करता जाल्यार आमी आज ग्राम सभा रेजोल्यूशन घेया आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तेंगेले कनेक्शन कार्ड करपाक जाय आनी हे आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी धाडपाचें रेजोल्यूशन त्या लोकांनी घेतले आनी तेगेले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कार्ड करून घालपाचें आनी आमी तेच भायर आनी खंयची एक प्लेस सोदून काडपाची आनी तेंकां रिक्वेस्ट करपाचो तो तिका इन्स्टॉल करपाक. आनी आमी रेजोल्यूशन घेयलें म्हणटे हायवे लागून. सो हायवे ऑपोज करपाक. सो ही हायवे येवपा आहा म्हूण आमकां येयलां. सो आनी इलिगल स्ट्रक्चर्स सो कितें आहाय न्हू रोड सायडीर इलिगल स्ट्रक्चर्स कितें आहाय तेक लागून आमी स्पेशल ग्रामसभा दवरल्या. कित्याक लोक थोडो आहलो ग्रामसभा तितलोय नाहलो. सो सगळ्यांले डिसिजन लोकांले डिसिजन घेयल्यार बरें जातलें. तेक लागून आमी स्पेशल ग्रामसभा दवरल्या लोकां कडेन डिस्कस करपाक ते कितें केल्यार बरें. आमी तो ऑलरेडी रेजोल्यूशन घेतली ओपोज करपाक. एंड सेकंड इश्यू वॉज रिवर्सालाची जेटी ओपोज करपाक. सो आमी ती खबर ना खूंय येतली कितें कांय खबर ना. बट ओन्ली थिंग आमी ती येयली जाल्यार पासून आमी ती ओपोज करतली. आनी मेन इश्यू म्हणटा तो गार्बेजाचो. सगळ्यांनी ऑलमोस्ट जाय जाणांनी गायला गार्बेज इश्यू. सो आमी ऑलरेडी टेंडरिंग केला वेट एंड ड्राय डे टू डे सारखं एवरी डे आमी डोर टू डोर वचून कलेक्शन करतली वेट एंड ड्राय. लोकांची मागणी कित्याक आमी पंचायत आहा म्हणटो लोकांक जाय तशें करपाचें आनी पिपल्स कन्सर्न्स आर आवर कन्सर्न्स. सो आमचे बॉडीन एक डिसिजन केला एक स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक सरपंचान सांगा ते भाशेन. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा एक हायकोर्ट ऑर्डर येयली आहा टू डिमॉलिश ऑल इलिगल स्ट्रक्चर्स. पयलीं आयडेंटिफाय करपाचें आनी डिमॉलिश करपाचें 8 कॅटेगरीज दिल्ली आहा. सो आमकां गांवां लागता तें आमी करचें पडटलें आनी तिजो हायकोर्ट ऑर्डर. सो हेजेर आमी एक स्पेशल ग्रामसभा घेतल्या टू डिस्कस हाव टू गो अबाउट डुईंग दीस वर्क. आनी दुसरें म्हणल्यार मल्टी ड्वेलिंग युनिट्स मेगा प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट्सा लागून स्वतांच लोकांचो हुस्को आनी आमचोय बी हुस्को कित्याक डेव्हलपमेंट खूब जाता. सो वेदर द विलेज ऑफ वार्का हॅज द कॅरिंग कॅपॅसिटी आनी कितली आहा ती. सो हें डिसायड करपाक आमी एक कन्सल्टंटाक हायर करपाचें डिसिजन घेतलें आहा. आनी ते दीस जेन्ना आमी स्पेशल ग्रामसभा घेतली हे 2 मुद्दे घेवपाक आनी हो कन्सल्टंट जो कोण आहा ताका बी येवन ताणें लोकांक एड्रेस करून हें कितकोन जातलें तेजेर म्हायती दिवपाचें हें डिसिजन आमी घेतलां.
गावातली गटार वेवस्था, दर्यावेळेर केल्लो बेकायदेशीर रस्तो आनी लावड म्युझिकाच्या विशयावेल्यान हणजूणची ग्रामसभा बरीच तापली. दर्यावेळेर केल्ल्या रस्त्याची गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाक घेवन जोड पळोवणी करपाचें आश्वासन सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकारान दिलें. तशेंच लावड म्युझिक आनी बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करता म्हणून सरपंचान सांगलां. खुबशे पॉयंट आहले. एक आहलो तो एक हेजो बिचार सँड ड्युन्सान कोणी तरी एक रोड केला, पाथवे केल्या काय कितें ती. सो ताका सांगलें आमी, एश्युरन्स दिले कितें की आमी ते नोटीस काडटा तेजो आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ CRZ आमी ऑथॉरिटीजांक घेवन आमी इन्स्पेक्शन करता म्हणून. आनी तेज्या भायर एक आहलो हेवी व्हेहिकल्स स्कॉलाच्या टायमार बंद कर म्हणून. सो तेजेर आमी कितें आतां आमच्या हातीन ना, पूण आमी तेजे जो कितें आहा पळय फॉलोअप ते आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी ट्रॅफिक पुलिसांक धाडटा आमी तेजे. तेज्या भायर एक आहलो तो एक त्यो क्लब एक आहा ते क्लबाचे तेंच्यांनी कितें फॉलोअप तेका ऑलरेडी आमी नोटीस काडून इन्स्पेक्शन करून शोकॉज नोटीस धाडला. आतां तेजे पर्सनल हियरींग उरला ते ताका सांगलां विदीन ह्या म्हयन्या भितर प्रोसिजर फॉलो करता आनी जे कितें डिसिजन आहा ते तांकां दिता. आनी ते भायर एक आहलो स्टे कॅटलाचे कितें आहा तो प्रोसिजर म्हणजे तेंचे पयलीं पंचायतीक तेंच्यांनी दिल्लें हें कर म्हणून एग्रीमेंट. आतां ते तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलां कितें की पंचायत एनिमल हजबंड्री आनी कोण ते गोशाळा ते दोगूय तेंच्या भितर ते हें करता म्हणून कितें ते एग्रीमेंट सायन करता. ओके, मागीर तेज्या भायर आनीक घेतो आहलो एक लोकांनी इशू काडलो तो लावड म्युझिका खातीर, तेजेर कितें सांगलें तुमी तांकां? लावड म्युझिक तोच तो क्लबाचो तोच ताका सांगलो न्ही एप्रील म्हणसर आमी तेजे जो प्रोसिजर आहा पळय तेजो ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलां आमी. तेंच्यांनी इलिगल म्हणून आमी नोटीस काडला. सो तेजेर इलिगलाचें कितें आहा तें डिसिजन घेता आनी हे एप्रील म्हयन्या भितर आमी सांगता. One beach which is left in this entire North Goa stretch where you can go and sit down peacefully, where lights are not there, that is also going to be destroyed. And we are concerned by it because an earlier order that was given against this other survey number spoke about it was because this structure was at 90 meters or something. This structure currently what we have raised is a structure which is within 44 meter and it is known to have vegetation and all. So we have asked the Sarpanch to take action. He said that they will go for the meeting. Now the GCZMA has also called the parties involved for personal hearing. 2 times the meeting has been postponed, but the Sarpanch has said that they were not informed. So we are very grateful to the Biodiversity Management Committee who have taken this issue very strongly and have done a lot of effort in doing the research. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचे